जुवांवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. आवेस्वर 1 ओळी 30 आणि 5 ते 50 आणि 1. जेजूचे पयले शीस. आमकां क्रिस्त मेळ्ळा. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोगा शिसां सांगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजूक चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हणलें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. हीं ताचीं उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळोन आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हणलें, तुमकां कितें जाय? तांणी ताका जबाब दिलो, राब्बी म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हणलें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती स्वाद तांणी देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेची सुमार 4 जाल्ली. जुवांवाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमांव पेद्रूचो भाव आसलो. रोखडोच आंद्रे आपल्या भावा सिमांवाक मेळूंक गेलो. ताणें ताका म्हणलें, आमकां मेसियास म्हणजे क्रिस्त मेळ्ळा. आनी ताणें सिमांवाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हणलें, तूं सिमांव, जुवांवाचो पूत, तुका नांव आतां केफास म्हणजे खडो. जेजू फिलिपाक आनी नाथानाएलाक आपयता. दुसऱ्या दिसा जेजून गालिलियाक वचूंक येवजिलें. तेन्ना ताका फिलीप मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. फिलीप बेथसायदाचो आसलो. आंद्रे आनी पेद्रू हेयी त्याच नोगरांतले आसले. फिलिपाक नाथानाएल मेळ्ळो आनी ताणें हाका म्हणलें, मोइजेसाचे सुमूर्तींत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजरेचो जेजू, जुजेचो पूत. नाथानाएलान ताका म्हणलें, नाजरेतांतल्यान कितेंय तरी बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. जेजून नाथानाएलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, पळयात कसलेंच भासकळपण नासलेलो खरो इस्रायेलकार हो. नाथानाएलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं आंजिराच्या झाडा तळा आसलोय तेन्ना हांवें तुका देखलो. नाथानाएलान ताका परतीपाळ केलो, राब्बी म्हणजे गुरुजी, देवाचो पूत तूं इस्रायेलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका आंजिराच्या झाडा तळा हांवें देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं भावार्थ धरताय? ह्यावन अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, खरेंच हांव तुका सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडटना आनी देंवतना तुमी पळयतल्यात.